तुये पंचायत क्षेत्रातल्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर थळाव्या शेतकारांची जमीन सरकारान ताब्यात घेतिल्ली. या शेतकारांक अजूनय लुकसाण भरपाय दिवंक ना. ही भरपाय बेगींतल्या बेगीन दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळना जाल्यार खर आंदोलन उबारतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. तुये पंचायत क्षेत्रांत 6.5 लाख चौकण मीटर जमीन पयलीं पोर्तुगेज काळांत सरकारान थळाव्या शेतकारांक लिजार दिल्ली. ती आतां आल्वारा जमीन म्हूण फामाद आसा. तीच जमीन आता सरकारान परत आपल्या ताब्यात घेवन थंय इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प उबारपाचें काम चालू आसा. शेतकऱ्यांची फक्त 6.5 लाख जागा वचंक ना. 6.5 लाख जागा बरोबर पिढ्यान पिढे त्यांच्यानी वर्सान वर्सांचे कॅज्यू प्लांटेशन केल्ले. ज्या प्लांटेशनाचेर ते उदरनिर्वाह करीत. ते कॅज्यू प्लांटेशनूय तेंचे गेले न्हू. बॅरल लँड वचोंक ना. तेन्ना IT मिनिस्टरान हेजे स्टेटमेंट केला न्हू, तेचेर तेणें फेरविचार करपाचो, कायद्यान प्रोविजन करपाचें. कित्याक तर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर TCP कायद्यान जर आपूण कायदे बदलू शकता, प्रोविजन करूं शकता, जाल्यार कित्याक करूं शकना IT मिनिस्टर. आनी आमच्या आमदारांनी ते करून घेवपाक जाय. आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तुज्या उतराचेर तूं ठाम राव आनी लोकांक शेतकऱ्यांक न्याय मेळून दी. आमी म्हणटा की तूं जशें 6.5 लाख जागा जेन्ना तुमी घेतात आनी तुमी ती विकतात सरकार, इतके पयशे तुमी पर स्क्वेअर मिटर घेतात जाल्यार आमच्या लोकांक 100-200 रुपया कित्याक मेळूंक शकना. तुमी 1200 रुपया रेट घेतात, 1000 तुमकां दवरात, 200 आमच्या शेतकऱ्यांक दवरात. कशें करून पूण कॉम्पेन्सेशन मेळपाकूच जाय. आनी कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. प्रसंगी परतूय आमकां आंदोलन करचें पडल्यार आमी करतले.